हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग अँड वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळे कसे आहे? सजमत आहात सगळे बरे आहे म्हणून. सो आता बाहेर स्वतः आहे आणि आता वयते माझ्या हॉस्पिटला. तो काय काल सांगला नाही, काल असं मेळना स्वतःक लागून आता मी ते आज येते आणि मी दाखयत तुमकां. सो त्या मागीर सोल्ले भायर वचपाक दोतोरा थिंगा हॉस्पिटलां गेलो आमी मारगांव व्हडलो हॉस्पिटला. ते वयते आमी आतां सद्या थिंगसा आमकां आज आपयलोले, सो तेका लागोन आमी आज आमकां वयताय थंय. आनी आज आपयलोलो म्हगे फ्रेंडा. सो आता आमी हॉस्पिटलां काम जालें आनी आतां आमी येयले मातशें च्या पिवपाक, कित्याक च्या पोट आसा सारकी भूक लागलेली. आनी हॉस्पिटलांचो काम आतां जालां आमगेलें. थिंगसा आमगे लायनी लागोन येयली बेजार आनी आतां काल काय आतां जालें, आतां घरा वयतालें. सो आतां पयलें कित्याक च्या पिताय, कित्याक आतां टायम जाली 1:30 जाली दिसली पोटा. सो तुमकां 1:30 जालें आसा, 1:15 जावपाक एक्चुअली. सो तेका लागून पयलीं च्या पिता आनी मागीर वयता. हांव ते आतां येयलो घार पावलो, तेका भावा दोतोरा थिंगून हाडलो आनी आतां मातशें वयता ते फ्रेंडा बगले. तो म्हगे आहा थंय सामको कातर मोठो आसा, तेजे बगले मातशें वयता. तेजे बगले मातशें वचोन मातशें भायर सरपा जाय. ते गाडये बगले मातशें आपयले, सो तेका पयलीं पळयता. आनी तूं कालच्या विडियोचे हांवें सांगलेलें जोने हेल्मेट घाले म्हणून. सो हांव आनी त्या विडियोचे हांवें घालूं ना हेल्मेट. सो जायत जाण कमेंट मारताय पयलीं हांव घाल आनी मागीर सांग म्हूण. एक्चुली जालें कितें सांगता तुमकां आतां. एक्चुली म्हगे कितें जालें जाण तूं, हांव पयर मारगांव गेल्लो थंय. ते हांवें हेल्मेट बायकार दवरलें, कोण मगे हेल्मेटू गायब केलें थिंगा. सो मागीर हांव आनी घातलो कितें आनी हांवें हाडलो ना हेल्मेट. आतां हें हाडूं वयतलो, कित्याक हें म्हाकाय टायम आसना. एसी तेसी म्हाकाय भोंवंक पडटा, म्हाका मागीर त्या सिटीतू गेलो म्हगेलो. सो आज सांजेसान नाल्यार फाल्यां म्हळ्यार हांव हाडटलो हेल्मेट आनी मागीर हांव घातलो. आनी आतां सद्या थंय नॉर्मली वयता हिंगसा, थिंगा आमगे वाड्याक वयता आनी मागीर थिंगसा फुडें तेगे कारान वयता. सो चोया खंय पावता तो, थिंगा वयताय आनी मागीर मेळटा तुमकां. सद्या थंय वयता, थिंगा वयता फ्रेंडा बगले आनी मागीर मेळटा. आतां ते माता स्टार्ट. सद्या आतां वेटर घेवन भायर सरता, मिगे घेवन भाव गेलो आहा आनी स्टार्ट जायना मरे. सद्या ते मारलें वेटर स्टार्ट. सो आतां हांव तो येयला नुस्त्या फ्राय करपाक आनी आमगे नुस्त्या ते आज काळ एक्चुली म्हाका रिचार्जाक मीर ना जालें, सो तेका लागून लायला चिली पावडर, गरम मसाला, इधर सोल्टी पिठो, मीठ आनी देशी मॅगी. आतां मॅरिनेट करून दवरल्या, जाले 15 मिनट जाल्यो. आतां त्यो फ्राय करपाच्यो. तें करपाक दवरलां गरम. बरें घाता तेल, सुळसुळीत घाता तेल, सुळसुळीत तेल घालपाचें. मातशें गरम करपाचें. गरम जाली मातशें आनी आतां हे गरम जाल ना ती बरी जाली. टायल गरम. आतां घालपाचें 1 2 3 4 आनी 5. आतां बरें भाजयता आनी तांकां मागीर बरो दिता पेट. आनी ते आतां आमी गेलो जालो काळवर रेडी भाजून. आतां तांकां सांग दिवपाचो पेट. सो गायज मोबीन पसऱ्यार गेला, कितें हाडूं तें म्हाका खबर ना. आनी म्हाका सांग आतां व्लॉगींग करूं आपण आयलें आनी म्हाका सांग आतां 50 रुपया दितो आनी एडवान्स 20 रुपीजूय 30 रुपया काम जालें म्हणटरी. आनी म्हाका व्लॉगींग करपा लायलां आनी थोडेंच कांय ना. इवनींग टायम जालो, हांव कामासान आतां येयलां आनी आतां आमी एलें प्रोनावन्सिएशन सारकें आसा जाल्यार खबर ना. आनी आतां आमी तें ट्राय कोताय, मागीर तुमकां दाखयताय कितें कोताय तें. आतां मातशें चून रेडी कोताय आनी सोय आनी हें गोड माडाचें आतां मिक्सिंग कोताय. तेंक दोगांयक एक केलां आतां.
सोफा वदना तेच हे सोफा ना कित्याक तो इंगेन आहा सो ती आतां हें करपा येयलोली पीठ रेडी आतां ते कितें कोत्ताय तांती घायल ते आमी पयले एक्चुली तेमी केलें तें तेंका मागीर कळना तें हें केलो ना म्हाका पळय बर घाल खंय आनी मागीर ते घायला उदो आनी मागीर तेम घायलोलें पीठ मैदाचें सो ते पयले मिक्स केलें तेणें मैदा पीठ घाताय ते आतां मैदा पीठ घालून बरें एशें कोन्न बॅटर रेडी केलें तें आमी पयलो सारको आनी मागीर तितून घायलोलें इल्लेशें मीठ आनी मागीर ते आनकोडे तेशें कोन्न मिक्स कोन्न ते सामको बॅटर रेडी केल्लो तेमी आतां ते सामको मिक्स करून ते चितलो जावपा जाय आतां तो तेंगेलो आतां जालो रेडी आनी आतां ते मागीर दोली कायल आनी घायले इल्लेशें तेल गरम करपाक आनी तो मुठोले आमी हॉट प्लेटीचेर कोताय काय म्हूण एक्चुली आम गॅसीक वचो बरो वचना गॅस आमगेलो मातशा भायर आसा सो तेका लागून आम जाता तितून हिंगा कोताय हॉट प्लेटी यूज कोताय गॅस आहा आमकोडे ना न्ही आहा सो मागीर ती घालताय आतां कोताय ती आतां त्यो हें कोताय चोय ते चपाटी एक्चुली म्हाका कळना तें आतां तें पीठ घायन ती कोताय ती थंय रेडी सामकें बरें सारको रावंड रावंड कोताय म्हळ्यार आमगे ती चायना मॅप धरय तुमी ते आमगे रावंड म्हळ्यार ते हिंग पावले आनी मागीर ते रेडी जाल म्हणटी काडपा प्लेटी आनी मागीर तेम फर्स्ट चून रेडी केलो थंय सो ते चून घालपा तें आनी तो मागीर करपाचो अशें करून रोल करपाचो आनी मागीर तुगेलें एलें मेलें जालें रेडी थंय तेशें करून रोल मारपाचो जालें रेडी इतलें करपाचें काम आतां मेले मेले केलें रेडी चाव करूंक आसून आज चाव दवरल्या करपा बऱ्या बरी लागलो ना दिसत म्हाका घे आतां कया आवय ये केसो पेट दितो ते आख्खी गायली तोंडा तेशी बरें आहा घे गो यो हेण केलाय आनी हांवें ताका हेल्प केलां केसो पेट दिताय तिचे आनी हांव व्हिडियो काडटा हांव बी हाताचो बरें हांव वयसा लॅपटॉपानी घेवन बसला कांय कळपा ना बेश्ट ABCD पासून कळना आमगे होतो देसी उजो तापोवपा जुगाड आतां अर्दवर जालें उजो घाता उजो लागना बेजार आतां मातशें पेटोलो ते सोते आतां मेले जेपा आनी जेवणाचो ते रायस आंकवार कोडी ऑमलेट पिकल आनी ते दये भाजी आतां म्हणटोली आमगे सद्दां आंकवार कोडी आसत आंकवार कोडी म्हाका लागून कोताय ती कित्याक कोड्या कितें काय लावन खायना सो तेका लागून ती आंकवार कोडी आसता सो आतां हें पयलीं जेयता आनी मागीर मेळटा तुमकां सो ते आतां जेल बीन आनी आतां येयला ते भाशा भायर येयला आनी आतां जालें आतां टायम जालो 11 जाली आनी आतां आमगे वचपाचें न्हिदपाक आनी सपोज तुमकां तेम ती रेसिपी दाखयली ती ट्राय करला कोराय तुमी घरा कडेन आनी सांगाय म्हाका कशी लागत ती ही रेसिपी आनी तुमकां कोणें खायली बी जाल्यार पयलीं कोणें खायली बी जाल्यार मातशें कमेंटा सांगाय चोया सो कितू जाणां ट्राय केल्या कितू जाणां खबर आहली वो ना ती आनी हो व्हिडियो हांगा खबर करता सपोज तुमकां आमगेलो व्हिडियो लायक जालो आसता म्हूण आनी जर तुमकां आमगेलो व्हिडियो लायक जालो जाल्यार एक लायक मारे आमच्या चॅनलाचेर न्यू जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब कराय सो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडियो टील देन बी सेफ एंड रायट सेफ टाटा बाय बाय गुड नायट